Habari za leo jamani, sijarisikia jibu. तुम्ही सर्वांची तुमपुरो ही कसली बस जाऊन बस गाय वा पवित्र आत्म्याच्या देण्या निमती हो या जाका दुसऱ्याच नव्या भाषेंत उलयता गाय म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो. ही एक बस आफ्रिकाच्या तांझानिया आणि केन्या गांवांनी उलोवची बस आणि ह्या बसाचें नांव जावन आसा किस्वाहिली. आज थोडो वेळ तुमच्या मुखार कशें जावन आसा हें मी सांग आफ्रिकांत कार्मेलीत पाद्र्याबांचे ह्या विशयांत एक इल्लो विवर दिवंक हांव आशेतां. कार्मेलीत पाद्र्याब कोडयाळतांव 1981 इस्वेंत कोडयाळतांवन आफ्रिकाक देवाचे शुभ वार्ता प्रगट करूंक मिसांव प्रारंभ करतात. आणि हे मिसांव प्रारंभ करूंक थंयच्या आफ्रिकाच्या तांझानिया गांवच्या बिस्पांनी आमकां आमंत्रीत केल्लें. आणि देवाची सुबवार्ता प्रगट करूंक कोडयाळतावन हे पाद्र्याब पयले फावटी आफ्रिकाच्या तांझानिया गांवांत पावल्या वेळार 31 वर्सां आदीं पावल्या वेळार सुरवेर तांकां आयकूंक मेळ्ळी एक नवीच भास किस्वाहिली. सर्व लोक हीच भास उलयतलो आनी इंग्लीश भास उलोवचे जण भोवूच उणे आसले. त्या देखून सुरवेच्या ह्या दिसांनी त्या म्हयन्यांनी हे कार्मेलीत याजक कोडयाळतावन गेल्ले. दुसऱ्या फिरगेजींनी वावर करूंक रावले आनी ही भास किस्वाहिली भास आनी आफ्रिकाचे ते ट्रेडिशन फॉलो करूंक आनी शिकोवंक प्रारंभ केलें. अशें सुरवेचे थोडे म्हयने विविध फिरगजांनी रावले उपरांत निमाणें तांकां एका वर्सा उपरांत एक फिरगज मेळ्ळी. ती जावन आसा मोरोगोरो डायसिसीच्या मिकुमी म्हणल्या एक ल्हानशा शहरांत आसची ती फिरगज मिकुमी म्हणली फिरगज. थोडेच म्हयन्या उपरांत कार्मेलीत पाद्र्याब म्हणलो हो नांव लोकांनी विचारलें आनी सर्व लोक सांगूंक लागलो मिकुमी पाद्र्याब. जशें कार्मेल गुड्यार रावून असले मोटवासी हांकां हे कार्मेल गुड्याचे मोटवासी म्हणून नांव कशें मेळ्ळें त्याच रितीर आफ्रिकाच्या तांझानिया गांवांत गेल्ल्या ह्या पाद्र्याबांक कार्मेलीत म्हणलें पाद्र्याब म्हणलें तें नांव विसरून नवें नांव आयलें मिकुमी पाद्र्याब. कितें जावन आसा ही मिकुमी फिरगज? ल्हानशी फिरगज आसली तरी ह्या पाद्र्याबांनी सुरवेर गेल्ले ह्या जागांनी थंय आसल्या लोकांचे कश्ट समजले. त्या लोकांक काम ना म्हणून कळ्ळें आनी त्या लोकांक चड शिकप नातलें. त्या देखून सुरवेच्या दिसांनीच कार्मेलीत ह्या जागांनी 30 वर्सां आदीं सुरू केल्लो वावर जावन आसा ल्हान ल्हान टॅक्नॉलॉजी ह्या लोकांक दिवची आनी त्या मारिफात लोकांक काम करूंक एक सहाय जावन प्रारंभ केल्लें ल्हान केंद्र. थोड्याच वर्सां उपरांत ही फिरगज बऱ्या रितीन पावले उपरांत नवी फिरगज नवी बिल्डिंगां इस्कॉलां बांदल्या उपरांत ह्याच फिरगजीची एक धाकटी फिरगज धाकटें कोपेल आशिल्लें सुमार 60 किलोमीटर पयस आसचे ह्या कोपेलांत आमचे कार्मेलीत याजक वावर करूंक सुरू केलें. हो जावन आसा जागो मालोलो म्हणलो. आज कार्मेलीत याजक कोडयाळचे आमी 30 वर्सां की चड वर्सां आमी तांझानियाच्या आफ्रिकाच्या तांझानियांत आमी काम करता आसतना खंयच्या रितीर पावल्या आमचे नंबर. आज आमी 7 फिरगज चलयता आनी हर एक फिरगज सांगतना 5, 6, 7, 8 धाकटी कोपेलां आसतात. ही कोपेलां थोडे फावटी 10 किलोमीटर पयस आनी थोडे फावटी 15 किलोमीटर पयस आनी थोडी कोपेलां इवन 20-25 किलोमीटर पयस आसतात. आनी ह्या सर्व कोपेलांनी मीस भेटोवचें आनी क्रिस्ताची वळख दिवचें जावन आसा आमच्या ह्या कार्मेलीत मिशनरींचें काम. सुमार जाग्यांनी गिमांनी मात्र ह्या जाग्याक वचूंक जाता. पावसांनी बरो मारोग आसना वा दुसरे खंयचे उदका निमती एका कुशीन जावन आनी एका कुशीन वचूंक साध्य जायना. त्या देखून ही 7 फिरगजांनी आमचे कार्मेलीत याजक वावर दितात.
सांगातच लोकांची स्थितीगती समजून लोकांक जाय की देवाचे उतार मात्र न्ही, लोकांक जाय शिकोवन, लोकांक जाय जिवनांत मुखार येवंक जाय जाल्लें शिकाप, हे उडासाक धरून आज 3 इस्कॉल आमी चलयता. आनी सांगातच कोडयाळतावन गेल्ले हे याजाक आमी 30 याजाकाच्या की चड जण आमी थंय वावर करता आसता. आनी सांगातच आमकां तांसानिया गांवचे ते 1 जण कार्मेलीत याजाक आज आमच्या सोव्या आसात. आनी सांगातच फिलॉसॉफी शिकचे, थियोलॉजी शिकचे ब्रदर्स आनी नोविशेट आनी पोस्टलेन्साचे साबार ब्रदर्स तांझानियाचे आमच्या वडदीक सरवाल्यात. आमचे वावर पळोवन आनी आमचें जिवीत पळोवन हे गांवचे तांझानियाचे लोक आज कार्मेलीत सभा चलोवन व्हरतात. आनी थोड्याच वर्सांनी खंडीत जावन तांझानियांत गांवचेच कार्मेलीत याजाक आसतले म्हणून आमची एक अभिप्राय आनी आशा. सांगातच ही 7 फिरगोज्यो सोडून आमची 3 मॉनेस्ट्री आसात. ह्या थोड्या मॉनेस्ट्रीनी आमी आमचे स्पिरिच्युअलिटी वा देवासावा विशयांत आमी लोकांक शिकयता आनी लोकांक आमच्या घरांनी येवन मागणें करूंक जाय जाल्लो एक अवकाश आमी लोकांक दिता. ह्या दिसांनी सुमार जाण आमकां लोक सांगून आसात आमी मिकुमीचे पाद्र्याप न्ही, आमी मालोलोचे पाद्र्याप. कितें जावन आसा ही एक मालोलो म्हणली एक ल्हानशी हळ्ळी. मोरोगोरोतावन सरी सुमार 250 किलोमीटर पयस आसा हो ल्हान गांव. ह्या गांवांत आज पर्यंत करंट ना, एक बरो मारोग ना. पावसांत ह्या जाग्यात ह्या हळ्ळेतावन दुसऱ्या हळ्ळेक वचूंक मस्त कश्ट आसात. कित्याक सांगल्यार समजल्लो मारोग ना. आनी केवल 2-3 वर्सां आदीं मात्र ह्या जाग्याक पावलां टेलिफोन. हाज्या आदीं कांयच नातलें. मिकुमी जावन काम करनासतना मिकुमीचो एक कोपेल जावन आसलें हो मालोलो गांव. आनी ह्या गांवांत त्या वेळार आमचे सुरवेले कार्मेलीत याजाक पावल्या वेळार आसले केवल 100 जण क्रिस्तांव. आनी ह्या गांवाक आमकां जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करूंक जाय आसली. सुरवेर ह्या गांवांक गेल्ल्या वेळार आसले सर्व लोक मुस्लीम जनांगाचो. आनी सुरवेर आमी केल्लें बरें काम जावन आसा. ह्या मुस्लीम जनांगाक बांदून दिल्ली एक पडली. साबार जाण आमी चिंतूंक पुरो. मिशनरी म्हणल्यार केवल क्रिस्तांव विशयान सांगचें, क्रिस्तांव बावड दिवचो वय ते एका रितीन क्रिस्ताची सेवा करची आनी मिशनरी काम जावन आसा. पूण ताजे सांगाता उरल्या लोकांकी उरलो लोकी देवाची भुरगीं आनी सर्व आमी देवाची रचना म्हणलें समजून घेवन तांकांय मान्यता दिवची गरज जावन आसा. त्या देखून सुरवेर ह्या मुस्लीम जनांगाक आमी बांदून दिल्ली एक पडली. ताजे उपरांत आमी सुरू केलें. पयस आसल्या एका दोंगरार उदकाची फेसिलिटी आसली. तें उदक वाळून वचून लागीं आसल्या न्हंयक कुडसातलें. आमच्या कार्मेलीत याजकांनी तें उदक चेकडाम बांदून तें उदक गांवांक येवचे वरी करून आनी त्या गांवांक सागोळी करचे वरी सुरू केल्लें काम जावन आसा आमच्या कार्मेलीत याजकांचें. आज त्याच गांवांत आमचे कार्मेलीत याजक आमी 30 वर्सां जावन काम करना आसा. आज आमी सांगूंक खुशी व्हरता 1000 वयर क्रिस्तांव लोक आज थंय आसा. सुमार जण मुस्लीम जनांगाचे लोक आज कन्वर्ट तर जावन क्रिस्तांव जाल्यात. आनी कार्मेलीत याजकांनी थंय सभारितीची कामां केली. सुरवेच्या वर्सांनी एक इगर्ज बांदली. उपरांत लोकांची गरज समजून एक आस्पत्रे आमी बांदलें. एक गाद आसा. कुड्ड्याच्या संवसारांत एक दोळो आसलो सो रायकय. तेच बरें जालें आमचें जिवीत. टावनांतल्यान मस्त पयस आसचें ह्या मालोलो गांवाक डाक्टर नातल्लो, नर्स नातल्ली, आस्पत्रे नातल्ली. इल्लें शिकप आसलो मनीस जावन आसा याजाक. आनी लोक हुशार नातल्या वेळार
ह्या जाका सांग लागीं येतालो आनी ह्या जाका तांकां वखदां दिताले, जावं पुरो मलेरियाची, जावं पुरो टायफॉयडाची, जावं पुरो दुसरी कसलीय पिडा. ह्या असल्या सुरवेच्या पाद्र्याबांनी केल्लें काम जावन आसा हे लोकांक दिल्ली सेवा केवळ उतरांची न्हय, बगार वखदांची सेवा. आनी त्या देखून थंय असले पाद्र्याब दाक्तेरी जाले. मुन्नाबाई MBBS न्हय, या दुसऱ्या तरेचे दाक्तेर आमचे. लोकांची गरज समजून आमी सुरू केलें एक ल्हानशे भुरग्यां खातीर एक इस्कॉल, किंडर गार्डन. सुमार भुरगीं शिण भोंवून आसतलीं आनी तांकां एक सांगता हाडून एका जाग्याक जमो कर, तांकां खेळोवचें वा तांकां थोडे पदां शिकोवचें हें चिंता आसलें आमच्या कार्मेलीत ह्या जागांची. आनी त्या देखून आमी प्रारंभ केलें हें ल्हानशें किंडर गार्डन. आनी आज आमी तुमकां सांगूंक खुशी व्हरता, हें केवळ ल्हानशें किंडर गार्डन न्हय, आज बगार व्हड एक इस्कॉल जावंक पावलां. हेंच ल्हान इस्कॉल तंजानिया सगळ्या देशांत आज आमी सांगूंक खुशी व्हरता. तंजानिया गांवचे टॉप 20 इस्कॉलां, देशाची उन्नत 20 इस्कॉलां पैकी एक जावन आसा हे कार्मेल सेकंडरी स्कूल कार्मेलीत ह्या जागांनी प्रारंभ केल्लें मालोलो शहरांत. अजून पर्यंत ह्या गांवांत इलेक्ट्रिसिटी ना, पूण आमी जायतीं भुरगीं भायर तावन दुसऱ्या गांवांत तावन येवन आमच्या इस्कॉलांत शिकतात. थोडो नियाळ हांव फिरगजे विशयांत दिवंक येता. आमचे सुमार फिरगज्यो आसात हळ्ळे गांवांत आनी त्या देखून ह्या हळ्ळे सुल्लेक लोक चड जावन आसा कृशी करचो आनी मस्त दुबळो लोक जावन आसा. आनी त्या देखून सुमार ह्या लोकांक आमी प्रारंभ करचे जावन आसा तो सोशल प्रोजेक्ट्स. तांकां घरां बांदूंक आमी कुमो करची वा तांच्या भुरग्यांक शिकप दिवंक आमी स्पॉन्सरां करची, तांच्या भुरग्यांक दुसऱ्या इस्कॉलाक धाडन तांचे मुखलो फुडार आमी बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करता. केवळ मी सांगचें आनी केवळ एक शर्माव दिवचें काम न्हय ह्या मिशनरी पाद्र्याबांचें, बगार असलीं दुसरीं कामां आमी करचें पडटा. त्या देखून तांत्रीक इस्कॉलां असलीं जावन आसात आमची चड कार्यां. आनी एका कडेन आमी प्रारंभ केलां एक इस्कॉल, शिवणेचें इस्कॉल. गांवांत आसलेल्या ह्या चड शिकपनातल्या चेडवां भुरग्यांक शिवण शिकोवन मुखलें जिवीत तांचें बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करता. कितें जावन आसा एका मिशनरीची जिणी. गेल्या त्या 10 वर्सां हांव आफ्रिकाच्या तंजानिया गांवांत काम करना आसा. आनी कितें हाजो अर्थ म्हळ्यार कितें, सबार फावटी आमी चिंतचे जावन आसा मिशनरी म्हळ्यार एकलो मनीस पयस वचो आनी देवाची शुभ वार्ता परगट करचो. एका वाटेन नाल्यार आनी एका रितीन हर एक लोक क्रिस्तांव देवाची शुभ वार्ता परगट करूंक जाय आनी हे आपोवणें देव माता सर्वांक आपयता. केवळ कोडयाळतावन पयस वेचोक केवळ मिशनरी जायना, बगार कोडयाळांत रावून मिशनरी कामां करी येता. आनी हो जावन आसा उल्लेख हर एकल्यांक इगर्ज माता आपयता. एकलो मिशनरी सांगतना ताका ताजी भास ना, आमी भासनातले म्हणजे आमकां आमची भास ना. हर एकलो मिशनरी आमी लोकांची भास आमी शिकाजे, तांची भास आमी शिकाजे, तांचे संप्रदाय आमी शिकाजे आनी तांच्या सवय एक जावन आमी जियेचे पडटा. आनी हें जावन आसा हर एका मिशनरीक सुरवेच्या दिसांनी सुरवेच्या वर्सांनी मेळचे कश्ट. नवी भास शिकोवंक, नवी संप्रदाय शिकोवन लोकां सांगता एक जावंक. पूण हांगासर रावना. थोडे फावटी दुसरे कश्टय आसतात. आमकां सडावताचे कश्ट जावन आसात आमची कुडीची भलायकी. थोड्या ह्या जागांक बरी भलायकी आसल्या ह्या जागांक वर्साक 1 फावटी वा 2 फावटी मलेरिया येवचें एक कॉमन जावन आसा. पूण साबार जाणांक आमकां 2 म्हयन्याक 1 फावटी वा 3 म्हयन्याक 1 फावटी मलेरिया येवचें आमकां सहज जावन आसा आनी आतां तें आमकां संवयर पडलां. त्या देखून आमी मलेरिया येतना आमी भियेना. सडावत कोडयाळांत लोक चड मस्त भियेता मलेरिया सांगतना, आमकां तें संवयर पडलां. आनी ताजे सुरवेचे
सिमटम्स आमकां आयकतना आमकां गोत्ता ये मलेरिया आनी खंयची गुळी खाणगेजे खंयच्या रितीर आमी रेस्ट कराजे खंयच्या रितीर आमी मलेरियाच्या विरोध झुजाचे म्हणून आमकां एका रितीचे एक्सपिरियन्स आमकां मेळटा. सांगात आसा टायफॉयड हे मात्र न्हय, थोडे फावटी आमी सोरांचे मारी खायचे पडटा. मार मात्र न्हय, थोडे फावटी इल्ली कश्टाची जिणी जावन आसा आमची. एक फावटी म्हाकाय तसो एक अनुभव आसलो सोरांनी म्हाका धरल्या वेळार आनी म्हजें निमाणें मागणें हांवें तवळस म्हळ्यार हांवें चिंतलें हांगाच आखेर जालें. हेंच म्हजो निमाणें मागणें आनी निमाणें घडी. पूण हर एक देव पळयता, देव राखून व्हरता. कितें जावन आसा हो सगळो आफ्रिकाचो तांझानिया गांव मस्त दुबळो जावन आसा आनी सारी सुमार 50% क्रिस्तांवांचो लोक आनी 50% मापल्यांचो लोक थंय जियेता. क्रिस्तांवां मदें आनी मापल्या मदें तसलो कांय लढाई जावं दी वा कश्टाची जिणी तशें तांणी जियेनात, पूण माया मोगान हो लोक जियेता. जाय तितली समृद्धी ह्या लोकांक ना तरी लोक मस्त मोवाळ आनी मस्त बरो. एक फावटी तुवें तांची थोडी उतरां आयकल्यार पुरो वा तांच्या भाशेन तुवें उलयल्यार पुरो, तो लोक तुका तांचोच मनीस म्हणून तुका स्विकार करता आनी तुका वळखून घेता. गेल्या त्या 30 वर्सां हांव कोडयाळतावन आमचे कार्मेलीत इतिहासाक ह्या गांवांत वावर दिवन आसात. आनी साबार फावटी तुमी आयकून आसा जावंक पुरो कार्मेलीत ह्या जागां खातीर मागतना वा आमच्या जेजू बाळकाच्या श्रायनांत मागतना आमच्या आफ्रिकाच्या मिशना विशांत. आज हे प्रोग्राम तुमी आयकतना एक ल्हानशें मागणें आफ्रिकांत काम करच्या सर्व कार्मेलीत ब्रदरांक आनी ह्या जागां खातीर मागा. आनी तुमच्या मागण्याची गरज आमकां चड आनी चड गरज आसा आनी हें तुमचें मागणें आमकां बरवसो दितलें, धैर्य दितलें. आमची कुडीची भलायकी देंवल्ल्या वेळार, आमची मोतीची संतोश बिगडल्या वेळार हें तुमचें ल्हानशें मागणें आमकां खंडीत जावन आदार दितलें. हे थोडोसो विशय आमच्या तांझानियाच्या गांवां विशयांत आमच्या मिशना विशयांत तुमकां सांगता आसतना निमाणें हांव आफ्रिकाच्या किसवाली भाशेंत तुमकां सर्वांक हांव आशिर्वाद दिवंक आशेतां. Avabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.